Welcome to Garden of Glory. Today we explore 2 John chapter 1 verse 1 to 13, where we are called to walk in truth and love while remaining faithful to Christ. जुआंवाचे दुसरें पत्र ओवेस्वर 1 वळी 1 ते 13. हांव वडील देवान विंचून काडलोले ओस्तोरीक आनी तिच्या भुरग्यांक मान करता. तुमचो हांव खरेपणी मोग करता. हांवूच न्हय पूण सोद वळखूंक पावल्यान तीं सोगलीं. आमचें सवें रिगलोलें आसा आनी सासणाक आमचें सवें रिगून रावतलें त्या सोता खातीर तुमचो आमी असो मोग करता. स्वता पोरमाणें आनी मोगान जर आमी जियेल्या तेव्हा आमच्या बापाची आनी बापाच्या पुता जेजू क्रिस्ताची दयाळाय, कोणवाळाय आनी शांती आमी सदां भोगूंक पावतल्या. सोद आनी मोग. बापा कडची जशी आमी आज्ञा घेतल्या तशी स्वता पोरमाणें तुजीं भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगलो. तुजे लागीं एकूच मागता, एकामेकाचो मोग करुया. अशें तुका बरोवन बाय एक नवी आज्ञा तुका दिना, पूण अरोंबाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा. मोग करप आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणें चलप म्हळ्यार एकूच. अरोंबाक थावन तुमी ही आज्ञा आयकोल्या, तिचे प्रमाणें चलुया. जेजू क्रिस्त मनशा सोयंब घेवन आयलो म्हूण मांडून घेनात तसले जायते फसोवपी संवसारांत शिंपडल्यात. फसोवपी म्हणलोलो, क्रिस्ता विरोधी म्हणलोलो हेच ते. चोत्रायेन चलात, नाजाल्यार सगळो तुमचो वावर निर्फळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जीं कोण क्रिस्ताचे शिकोवणेच्या शिमा भितर रावनात पूण त्यावून पेल्यान वेतात तांचे सवें देव ना. जीं कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळतात तांचे सवें बाप आनी पूत आसात. वेगळी कसली शिकोवण घेवन कोणूय तुमचे मदें येतीत जाल्यार तांकां तुमचेशी घेवं नाकात आनी तांकां नोमान लेगून करूं नाकात. तुमी असल्यांक नोमान करशात जाल्यार तांच्या नश्ट्या कर्तुबांनी तुमी तांची भागीदारां जातात. निमाणी उतरां. तुमकां जाय तें सांगचें आसा, पूण कागदार आनी शायेन करचें न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमचे लागीं तोंडा तोंडी उलयतलो म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. आनी असो आमचो संतोश संपूर्ण जातलो. देवान विंचून काडलोले तुजे भयणीचीं भुरगीं तुका नोमान करतात. In this short but powerful letter, John emphasizes two inseparable pillars of the Christian life: truth and love. He rejoices to see believers walking in the truth, living lives shaped by the teaching of Christ. Truth is not just something we believe, it's something we live out daily. Let us pray. Lord, help us walk faithfully in your truth and express your love through obedience. Give us discernment to recognize what is false and courage to remain rooted in Christ. Strengthen our joy as we live out our faith together and reflect your truth and love to the world. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baran Koro.